आज एक बरी गोष्ट दिसली की मडगांव हांगासर आमचे प्रभव नायक ज्यांचे आजोबान ज्या तरेन ह्या मडगांव भितर राजकारणात एक स्वताचें नांव दवरलें, गोंया भितर बाबू नायक म्हणून एक वेगळें नांव आसा, त्यांचो नातू आज भारतीय जनता पार्टीन प्रवेश करता, ही बरी गोष्ट आसा। एक युवा नेतो धडाडीचो आसा आनी ताका लागून हांव तांकांय हार्दिक तेंचें अभिनंदन करता। तेंचे बरोबर बरेचशी मंडळी आज भारतीय जनता पार्टीन आयिल्ली आसा। हांव तेंच्या सगळ्यांचें अभिनंदन करता आनी परत एकदा तुमी सगळेच जाण हांगा उपस्थित रावले तेव्हा तुमचे सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता। देव बरें करूं। धन्यवाद। एक डिसिजीव म्हणजे ते डिसिजन घेवपा खातीर सुद्दां तळ्यात करता असलें सरकार हांगा केंद्रांत ना, म्हणजे जें आसा तें फर्म डिसिजन। आनी अशा डिसिजनाच्या बळग्याचेर आयज भारतीय जनता पार्टी वयर सरत आसा। जी भारतीय जनता पार्टी 2 खासदारां पासून आयज बहुमताच्या आंकड्याच्या बॉर्डरीचेर पासून डबल बहुमता कडेन पाविल्ली आसा। आनी अनेक पक्षाचे वेगवेगळे विचारसरणी आशिल्ले सुद्दां तांकां सुद्दां ह्या पक्षाच्या विचारसरणीक भितर मान्यता अजून पडपाक लागिल्ली आसा की एकच मेजर विचारसरणी जी आसा ते राष्ट्रप्रेम, देशप्रेम। आनी ह्या विचारसरणीक अनुसरून सगळे जाण सगळे ह्या भारतीय जनता पार्टीन येतात। ह्या प्रस्तावीत करपा फाटलें मुळान कारण सुद्दां तुमकां खबर आसा। निवळ फक्त गोंयच्यो ह्यो निवडणुको इतलेंच कारण ना, निवडणुकीच्या पलीकडे सुद्दां जर पळयलें जाल्यार सुद्दां भारतीय जनता पार्टीचो हांव एक मेंबर आसा हें सांगपाक सुद्दां छाती ठोकपणे जो अभिमान लागता तो अभिमान आयज तरी आमचे कडेन हांगा बशिल्ल्या कडेन आसा। आनी तोच अभिमान